नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। हुबळी धारवाडचो उदकाचो प्रश्न थंयच्या न्हयांनी सुट्टा काय ना, ट्रिब्युनलाक मुद्दो तडीक लावचो म्हणून पर्रीकार सरकारान घाल्लो आर्ग्युमेंट दिगंबर सरकारान काढलो। पळयात एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्टाचो गोयच्या मायनिंग केशीचेर निकाल देशभर कायदा म्हणून लागू। ओडिशांतल्यो 26 खणी पडूंक शकतात बंद, मोठे मोठे स्टील उद्योगांचेर परिणाम। राना खात्याच्या रानवटी जनावरांच्या सर्वेत म्हादय अभयारण्यातल्या केरी मोल्या वाठाराबरोबर पाली वाठारांतूय दाण्या वाघाचे पुरावे। रिपोर्ट खात्री करपाक वतलो डेराडून इन्स्टिट्यूटाक। लोकसभा वेंचणुकेत गोंयांत काँग्रेसीक काम केलें ना म्हणून वालंकाक काँग्रेस पिट्टा, चर्चिलाचो आरोप। प्रतिमा आनी मनमोहन सिंगाचेर कारवाय कित्याक ना, चर्चिलाचो प्रस्न। आनी वायपय रेडेघाट एक्सिडेंटात एकलो गेलो, मोटरसायकलवाल्याक धपको दिवन बस आनी ड्रायव्हर फुज्जो। बसीची माहिती दिवनूय 12 वरां पुलिसांनी कांयच हालचाल केली ना, लोक चाळवले। खबरो विस्तारान। हुबळी धारवाड वाठारात पिवपाच्या उदकाची गरज भागोवंक कर्नाटकाक थंयच्या भोंवतणच्या न्हंयांचो आदार जावंक शकता काय ना, हो मुद्दो म्हादय ट्रिब्युनलान तडीक लावचो म्हणून पर्रीकार सरकारान वर्स 2002 घाल्लो आर्ग्युमेंटूच दिगंबर सरकारान 2007 काडून उडयलो। दिगंबर सरकारान केंद्रीय उदकास्त्रोत मंत्रालया कडेन केल्ल्या पत्रव्यवहारांतल्यान ही गजाल उक्ताडार आयल्या। हो डॉक्युमेंट प्रुडंटाच्या हाताक लागला। हो मुद्दो आशिल्लो जाल्यार कर्नाटकाक म्हादयच्या उदकाची त्या वाठारांत गरज ना म्हणून सिद्ध करप गोंयाक सोंपें जावपाचें अशें आतांचें सरकार म्हणटा। पळयात एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान व्हांवपी म्हादय न्हंयचो प्रश्न तडीक लावंक ट्रिब्युनल नेमपाची मागणी 2002 वर्सा पर्रीकार सरकारान केंद्रीय उदकास्त्रोत मंत्रालया कडेन केल्ली। हुबळी धारवाडा खातीर म्हादयचें उदक वळोवपाचें काम कर्नाटकान सुरू केल्ल्यान गोंय सरकारान हो प्रश्न सोडोवपाक ट्रिब्युनल नेमपाची मागणी केल्ली। गोंय सरकारान केल्ल्या मागणेंत 2 मुद्दे आसात ते अशे। कर्नाटक राज्य थंयच्या थळाव्या न्हंयाच्या उदकाचेर हुबळी धारवाडच्या उदकाची गरज भागोवंक शकना काय कितें। हुबळी धारवाडची उदकाची गरज भागोवंक कर्नाटका कडेन काळी, बेडती, घटप्रभा न्हंया सारकेल्ले हेर न्हंयांचे पर्याय ना काय कितें। अजापाची गजाल म्हणल्यार 2007 जेन्ना दिगंबर कामतीचें काँग्रेस सरकार आयलें तेन्ना फाटल्या सरकारान घाल्ले 2 म्हत्वाचे मुद्दे काडून उडयले। हीच ती चीट 10 जानेर 2007 तेन्नाचो उदकास्त्रोत खात्याचो सचिव राजीव यदुवंशीन ते दोनूय मुद्दे काडून उडोवचे म्हूण केंद्रीय उदकास्त्रोत मंत्रालयाक धाडिल्ले चिटयेंत बरयलां। 28 नंबर परिच्छेदांत हे दोनूय मुद्दे आशिल्ले। वयले दोनूय म्हत्वाचे आर्ग्युमेंट काडून उडोवपाची गजाल शॉकात करपासारकी। दिगंबर कामतीच्या सरकारान हे दोनूय आर्ग्युमेंट काडून उडोवन गोंयची केस फ्राक केल्या असो आरोप पर्रीकार सरकार आतां करता। कामत सरकारान 2006 वर्सा सावन कर्नाटकाच्या प्रकल्पाक खंयच लेखी हरकत घेतली ना म्हूण आतां कर्नाटक केंद्रीय लवादा मुखार आर्ग्युमेंट घालता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। सुप्रीम कोर्टान गोयच्या मायनिंग केशीचेर दिल्लो निकाल आता पुराय देशभर कायदा म्हणून लागू जातलो। हेर राज्यांतल्या मायनिंग लिजांचे डीम्ड एक्सटेन्शन रद्द करून ग्रीन खंडपीठान हो आदेश लागू केलो जाल्यार ताचो मुखेल स्टील उद्योगाचेर परिणाम जातलो। ओडिशांत सुमार 26 खणी डीम्ड एक्सटेन्शनाचेर चलतात, थंय हो निकाल लागू जावं येता। गोंयच्यो खणी डीम्ड काळांत चलिल्ल्यान त्यो बेकायदेशीर थारता असो निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या ग्रीन खंडपीठान कांय दिसां पयलीं दिल्लो। होच निकाल ओडिशांतल्या मायनिंग केशींत लागू जावं येता। गोंयच्या केशी भशेन ओडिशांतल्यो कितल्योश्योच मायनिंग लीज डीम्ड एक्सटेन्शनाचेर चलतात। ओडिशांत 56 चालू खणी आसात, तातूंतल्यो 26 खणी दुसऱ्या आनी तिसऱ्या रिन्युअलाच्या गटांत आसात। ओडिशांत टाटा स्टील, जिंदाल स्टील आनी पावर लिमिटेड, ओडिशा मायनिंग महामंडळ, SL मायनिंग आनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मिड ईस्ट इंटग्रेटेड स्टील लिमिटेड, फेर्रो एलॉयज महामंडळ, रुक्टा सन्स आनी KJS अहलुवालिया ह्या कांय मिनेर कंपन्याच्यो खणी डीम्ड एक्सटेन्शनाचेर चलतात। सुप्रीम कोर्टान गोंयच्या केशीचेर दिल्लो निकाल ओडिशा मायनिंग केशीक लागू केलो जाल्यार ताचो टाटा स्टील आनी इंडियन स्टील ऑथॉरिटीचेर परिणाम जातलो। लिजांचे डीम्ड एक्सटेन्शन रद्द केलें जाल्यार ताचो देशभरांतल्या मायनिंग उद्देगाचेर परिणाम जातलो अशें फिमीचे वेवस्थापकी समितीचो वांगडी हरीश मेलवानीन सांगलें। चडश्यो खणी डीम्ड लिजांचेर चलतात, सुमार 70% मायनिंग लिजांचेर परिणाम जावं येता। आता डीम्ड एक्सटेन्शन जे आशिल्ले सेकंड आनी थर्ड रिन्युअलचे तो गोवा मॅटरान जो डिसिजन जाल्लो पळय तोच रेशो ते अप्लाय करता सगळे कडेन। आणि
निदान एक 26 काय 30 मायनी बंद जातल्यो. मायनिंग लीज रद्द केले जाल्यार ताचो फक्त उद्देगच न्हय, दिसपट्टे कामा खातीर लागपी हेर मिनाच्या उत्पादनाचेरूय परिणाम जातलो. हो जो डिसिजन आसा तो फक्त आयर्न ओराक लागना, तो अखंड मिनरल इंडस्ट्रीक लागता. तातूंत तुका सिमेंटाचो प्रॉब्लेम येतलो, तुमचे रिफॅक्टरी करपाक प्रॉब्लेम येतलो, इवन टूथपेस्ट आनी मेडिसीन करपाक प्रॉब्लेम येतलो, कित्याक तातूंत मिनरल्स लागता. आनी निदान ह्यो लिजी सगळे डीम्ड एक्सटेन्शनाचेर चलता. इतले मजगती गोंयच्या वेगवेगळ्या जेटींचेर आनी एमपीटीचे जेटीचेर आशिल्ले 6 लाख टनाचे मिनाची ई पावणी करपाची अधिसुचोवणी खण खात्यान काडल्या. 10 मेक पावणी जातली. सरकार आतां करतलो ती मिनाचे 3रे स्टॉकाची पावणी. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गांवस. राना खात्यान फाटल्या सप्तकात केल्ल्या रानवटी जनावरांच्या सर्वेंत म्हादय अभयारण्यांतल्या केरी आनी मोल्या वाठाराबरोबर पाली वाठारांतूय दाणे वाघाचे पुरावे मेळ्ळ्यात. शेनवार मेरेन थंय सर्वे चल्लो. वाघांची पावलां, विष्ठा तशेंच जमनीर आनी झाडांचेर पंजाच्यो खरचटिल्ल्यो खुणो राना अधिकाऱ्यांच्या टिमीक मेळ्ळ्यात. राना खातें हो रिपोर्ट खात्री करपाक वायल्ड लायफ इन्स्टिट्यूट ऑफ देहरादूनाक धाडटले आनी ताचे वेल्यान निमणो निश्कर्श आनी अहवाल राना खात्याक येतलो. Department Goa has completed the first phase of wildlife census on 26th of April, whereby the data collection in 113 transits spread across the state was undertaken and the work was completed. At present, we are engaged in the activity of uploading the data on the software which has been provided to us by the Wildlife Institute of India. Once the data is uploaded onto the software, it will be sent to the Wildlife Institute of India, Dehradun, for further analysis. During the course of census exercise, it was found that among the cats or the co-predators, leopards were found to be seen all across the state of Goa. In the form of, we found the presence of leopard in the form of droppings, in the form of scats, in the form of scrapings on the ground. And as far as the tiger presence was concerned, we could notice some signs of tigers in areas like Keri and Pali under Madai, as well as at Molem range. The presence of tiger was also detected with the help of its scats and pug marks. Now, once the data collected by us is sent to Dehradun, they will analyze the same, and then they will, in the next phase of census, come to Goa and install camera traps in the areas where the wildlife biodiversity has been found to be good. So the camera trap data will be correlated with that of the data collected by us, so as to arrive at the conclusion on the relative abundance of wildlife in different parts of our state. सेंटर फॉर वायल्ड लायफ स्टडीज हे एनजीओन हाचे पयलींच खोतीगांव, नेत्रावळी आनी म्हादय अभयारण्यांतल्या रानवटी जनावरांचो अभ्यास केला. ह्या अभ्यासा उपरांत गोंयच्या अभयारण्याच्या शेजारच्या कर्नाटकांतल्या अळशी आनी दांडेली वाघ आरक्षीत अभयारण्या कडेन साम्य आसा म्हणपाचें स्पश्ट जालां. कॅमेरा ट्रॅप, स्केप आनी ट्रॅक पद्दतीन रानटी जनावरांची खोलायेन म्हायती CWSन एकठांय केल्ली. अस्वल, बिबटे आनी वाघ अशीं कांय मुखेल मांसाहारी रानवटी जनावरां गोंयच्या अभयारण्यांनी मोठ्या प्रमाणांत त्या सर्वेंत दिशिल्लीं. ते शिवाय हेर 16 तरेची हेर रानवटी जनावरां भोंवतना कॅमेरा ट्रॅपाचेर मेळिल्लीं. हातूंतली बरीच वाघाचें खाद्य जावपा सारकी. तातूंत 22 तरेची रानवटी जनावरां सांपडल्यांत. तातूंत आसात चितळ, सांबर, गवो, मुंगूस, साळ, पिसय, भेकरो, कुट्टे माजर, काटांदोर, बाळांदोर, रानदुकर, माकड, खेती, मोर, सोंसो, जवादो, थिरियो आनी रानकोंबो. ह्या जनावरां खातीर गोंयच्या राना वाठारांनी पट्टेरी वाघ आनी वाघांच्या हेर जातीच्या जनावरांचें भोव पाडलां. राना खात्याचो उपवनपाल दोतोर अनिल कुमार म्हणटा, कॅमेरा ट्रॅप डेटा आनी राना खात्याच्या सर्वे डेटाची देहरादूनाची टीम अभ्यास करतली आनी ते उपरांत ह्या अभ्यासाचेर निश्कर्श काडटले. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. आतां घेवया वेवसायीक विसाव.